दिवचलच्या करंब बस स्टँडाकडेन बायपास रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर बिरेस्तारा सकाळी हो अपघात घडलो. सांखळेच्यान दिवचलच्या दिकेन येवपी वाहनांक शारांतल्या नवीन पुला वयल्यान नो एंट्री आसा. तरी लेगीत महाराष्ट्रांतल्यान दूद घेवन आयिल्लो एक टेम्पो नो एंट्री आसतना लेगीत नवीन पुला वयल्यान फुडें घुसलो. तेच वेळार म्हापशेच्यान एक प्रवासी बस येताली. ही बस वाळपय वचपाक आशिल्ली. अचकीत नो एंट्रींतल्यान घुशिल्ल्या टेम्पोची फुडल्यान येवपी खाजगी प्रवासी बसीक धडक बसली. हे धडके बराबर दोनूय वाहनांच्या दर्शनी भागाची प्रचंड प्रमाणात मोडतोड जाली. ह्या अपघातात जिवीत हानी जावंक ना. तरी लेगीत दोनूय वाहनांचे ड्रायव्हर आनी प्रवासी बसीमधलो एक प्रवासी किरकोळ जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. दिवचलच्या पुलिसांक ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो करून दोनूय वाहनां कुशीक काडली. मजगतीं सांखळेच्यान येवपी चडशीं हेवी वाहनां नो एंट्री आसतना लेगीत नवीन पुला वयल्यान येरादारी करता अशी माहिती कांय थळाव्यांनी दिल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.